मुरगांवात कोळशाक हांव सदांच विरोध करीत रावतलो अशें हालींच काँग्रेसींतल्यान भाजपान गेल्ले संकल्प आमोणकारान सांगलें। कोळसो हो लोकांचो प्रश्न आसा आनी म्हजी भुमिका ही कोळशा विरोधातूच आसतली अशेंय संकल्पाचें म्हणणें। तशेंच जे तरेन हेर राज्यांनी कोळशांचो वेव्हार जाता त्या जाग्यांचेर सरकार लोकांच्या भलायकीची जतनाय घेवपा खातीर भलायकी शिबिरां घेता, तशी मुरगांवांत लेगीत जावची अशी विनवणी संकल्पान केल्या। जे इश्यूज आमच्या मुरमुगांवात जे लोकांक इफेक्ट जाता आनी जे लोकांचो इश्यू आसा, आतां हो कोल इश्यू जो आसा, कोल पोल्युशन हो लोकांचो इश्यू आसा आमच्या मुरमुगांवाच्या आनी मुरमुगांवाच्या लोकांक इफेक्ट जाता। सो पयलींसून हांवें कोलाच्या जो स्टँड घेतलेलो आसा पळय तो स्टँड म्हाजो तसोच आसतलो, स्टँड चेंज जावपा ना, कित्याक तो लोकांचो इश्यू आसा। पोल्युशन जाता, लोकांक इफेक्ट जाता। आयज हांव सकाळी 11:30 म्हाजी मिटींग आसलेली चॅरमॅना कडेन, एमपीडीच्या चॅरमॅनाकूय हांवें सांगलें की एक बाबा जॉयंट मिटींग घेया, सगळे स्टेक होल्डरांक आपल्या, ते अडानी आसा, जिंदाल आसा, हांकां सगळ्यांक आपय, बाकीचे स्टेक होल्डर्सांक आपय। हे जे पोल्युशन आसा, हे लोकांक जे हार्म आसा, थंयसर म्हाजो स्टँड आसतलो कोलाच्या अगेन्स्ट द पोल्युशन। सो म्हाजो जो स्टँड आसा तो अजून पर्यंत तो स्टँड आसतलो, कित्याक जे पार्टी कडेन सुद्दां आमच्या सीएमाक सुद्दां हांव रिक्वेस्ट करतलो, सर जे पोल्युशन जाता, लोकांक जे त्रास जाता, लोकांक ते कसलोच बेनिफीट मेळना, ते लोकल्सांक ते एम्प्लॉयमेंट मेळना, लोकल्सांक थंयसर बिजनस ऑपॉर्च्युनिटी मेळना। इवन ते लोकल मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन मंथली एक हेल्थ चॅकअप सुद्दां जायना, कित्याक बाकीच्या स्टेटींनी आमी पळयता जंय कोल हँडलिंग जाता थंय एवरी मंथ तेंचे हेल्थ चॅकअप जाता। सो अशें जेन्ना हे कंपनी जेन्ना बिजनस करता थंय कोल हँडलिंग करून, जाल्यार इतली तर आमच्या लोकांक ते लोकल्सांक बेनिफीट मेळचो। सो हे सगळे प्रश्न आसा पळय म्हाजे ते पयलींसून आसा आनी ते म्हाजो स्टँड तोच आसतलो हेचे बाबतींत।